जय राधा माधव नमक सूर कोरिया। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनारंजन यमुना तीरवनचरी। यशोदानंदन व्रज जनारंजन यमुना तीरवनचरी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सगळ्यांके भागवत पुराण कोंकणी आयच्या सेशनान स्वागत आसा। 3 modes of material nature, तीन गुणा विषय भौतिक जगताच्या आमी चर्चा करू वता आसाची। सर्वश्रेष्ठ जावन मेगेल्या पदप्रत्यक्ष गुरु जननी माताजील्या कृपा मितीन आयचे क्लास म्हाका काडू जाता आसा। तांणी वृंदावनांत आसाची चमकलाची पक्कन प्लॅन केलेला तेच म्हाका अवसर मेळ्ळेलो आसा। तंगेल चरणांत नमस्कार करून तंगेले बापसूले हिज ग्रेस गोविंदराम प्रभु पूर्ण फॅमिली तंगेले कृपा मागून घेवन गुरु महाराजाला कृपा मागून घेवन श्रीला प्रभुपादाल चरणांत नमस्कार करून श्री राधा श्याम सुंदर तंगेले प्रार्थना करून आयचे टॉपिक सूर करूक प्रयास करूया। पूरा वैष्णव त्यांनी आसाची उपस्थित तंगेले अनुग्रह मागून घेता आसा। वरिष्ठ वैष्णव त्यांनी फुल्ली सेशनांतू हर्रेसा अच्युत प्रिय अरुंधती माताजीना अति सुंदर जावन सायळे बला विषय सांगिल आसा। कशी त्या माया आमकां धरता म्हणाला। आमी या भौतिक जगतांतू कशी ताजे माया जालांतू सायळ्या बोलांत पडताची म्हणाला सांगून दिलेलं आसा। आणि त्यांनी कंक्लूड करतना कसं सांगिल म्हळ्यार 3 गुणाविषयी सांगिल आसा। या 3 गुणा कारणान भौतिक जगतांतू आमी अपास जनन मरणाचे चक्रांतू येवनू कोरणू आसताची म्हणून त्या 3 गुण कसल म्हणाले आम्ही पळोवचे प्रयत्न करूया। हांव स्क्रीन शेअर करूक प्रयास करता। वेर इज इट? स्क्रीन दिसतास की? वय प्रभुजी। ओके, हरे कृष्ण। 14.5 भगवद्गीताचे 14th चॅप्टरांतू 5 श्लोक आमी चर्चा करूं वता आसाची। सत्वं रजस्तम इति
गुणा प्रकृती संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. कोणाकडे सांगू की की हे श्लोक? हाँ संत प्रभुजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. हरे कृष्ण. विंगड कोणाके म्हणकावा? हरे कृष्ण प्रभुजी. हा. सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. हरे कृष्ण. प्रयत्न करता प्रभुजी. हरे कृष्ण. Yes. सत्वं रजस्तमहिति गुणा प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनाम् अव्ययम्. हरे कृष्ण. आणि कोणा सांगकावा? लास्ट. हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. हरे कृष्ण. जय. अंतु आम्ही जस्ट शेअर करू. आता स्क्रीन दिसत की? वै प्रभुजी दिसता. दिसतंच प्रभुजी. सत्वं रजस्तम इति तिन्ही गुणाविषय फर्स्ट कृष्ण अर्जुनाक सांगून दिता असं. कसं सांगून दिता असं? सत्वगुणाविषय तिन्ही गुण असं कसं म्हणल्यारी सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण खै असं गुणा प्रकृती संभवाः हे भौतिक जगतांत असं. कोणा सांगून दिता असं? महाभावो हो अर्जुनाक सांगून दिता असं. तंतू कोण तंतू सिरकून पडला? निबध्नन्ति ये जीव देहे देहिनाम हे देहा भितर आशिल्ले जीव कंचेंतू सिरकून पडला या तिनी विषया वैरी सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण या प्रकृतींत आशिल्ले तंतू केदनाय सिरकून पडून असं म्हणून सांगता असं कृष्ण. आम्ही हांगा ते मना करून घेवया. आता आमकां पुरो गोत असं कसले आमी सिरकून पडल्याची जाल्यारी आमकां दिसता कसं म्हणल्यारी लायक आस मुया जागो प्रपंच म्हणलेली वस्तू भौतिक जगत म्हणल्यार लायक आसा. एकाक पंता मस्त उत्साहार आमी नांचून करून आसताची, एकाक पंते ते दुख्ख येता ओड ना कशी पूण आमी मुखार सिताची म्हणल्यार आमकां आसता. हे तिनी गुणा विशय आमी पळोवया कसं सांगला म्हणून. शिला प्रभुपाद स्वाम्यो ताका अति सुंदर जावन 14 चॅप्टरांत ताची विवरण करता आसाची कृष्णान कसं सांगिल्लें म्हणून अर्जुनाक. संची सोक्तो कोनू संचे 7 8 हंतू कसले सत्वगुण म्हणाल सांगिल्लें आसा. सत्वगुण म्हणाले अति शुद्ध जावन आशिल्ले केदनाय उजवाडार आसचे आनी खंयचेय चुकी करनातिले विशय ताका सत्वगुण म्हणटाची म्हणून. आनी केदनाय संतोश आनी ज्ञान आसता म्हणाल सत्वगुण आशिल्ले जणाक. रजोगुणान कसं आसता म्हळ्यार केदनाय म्हाका चड इच्छी आसता, हे जावका त्या जावका, अशी कोरका तशी कोरका आनी केदनाय ते जीव फल जावका म्हणाल आसता. मस्तपंत आमकां दिसता
आम्ही देवाला ताय वत्ताना कसं करताचे मी देवा हांव 10 रुपये दिता तूं म्हाका एग्जाम पास कोर का ना म्हणजे हे कॉन्ट्रॅक्ट घेवन दिवं का 100 रुपये दिल्यार हे कॉन्ट्रॅक्ट घेवन दिवं का ना म्हणजे पुत्ता पास कोर का चांग काम मेळका इन्क्रिमेंट मेळका चांग आरोग्य दिवं का म्हळ्यार सकळ केन्नाय आमकां इच्छा आसता आनी आमी कसकसल पूज पुरो करूंक प्रयत्न करताची त्या इच्छे खातीर त्या इच्छे पूर्ण करूंक ताका रजोगुणांतू आसता म्हणटाची 8 श्लोकांत कसं सांगतास म्हळ्यार तमोगुणा विशयी सांगतास केन्ना एक जीव आलसपणा पिशिशे करता केन्ना निद्रेंत आसता ते व्यक्तीक तमोगुणांत आसा म्हणटाची 9 श्लोकांत कृष्ण सांगता आसा अर्जुना पळय सत्वगुण म्हणल्यार केन्नाय संतोशार आसताची रजोगुण म्हणल्यार केन्नाय ताका इच्छे पूर्ण करूंक प्रयत्न करताचे आसता त्या व्यक्ती जीव रजोगुण म्हणल्यार केन्नाय पिशेपण जेवो निद्रेंत आलस्यांत आसताची म्हळ्यार सांगू आसा आनी धांच्या श्लोकांत सांगता आसा की एकक पंथा त्या जीवांत त्या व्यक्ती वयरी सत्वगुणा मुख्य स्थान घेता एकक पंथ रजोगुण घेता एकक पंथ तमोगुण घेता अशी न्हय की एक व्यक्ती केन्नाय एकल्याक आसता म्हणून रजोगुण चड जाता ना सत्वगुण आनी तमोगुण उणी आसता तेंची तमोगुण आसतना भारी बाकी दोन्ही उणी आसता तशें केन्नाय कॉम्पिटिशन आसता तांगे ह्या 3 गुणां भितर एक व्यक्ती वयरी आमी पळोवं येता आतां तुमकां कोत्ता तसो पुरो भागवत पुराण कोंकणीन तूं ऑलमोस्ट मोर दॅन 1000 मेंबर्स जॉइन जाल्ले आसात त्या लिंकांत वॉट्सअप लिंकांत क्लासाक कितली जाण येताची 30 जावं 40 केन्नाय खंयचे एक पीक कस म्हण जाल्यार 50 हायेस्ट जें केल्यार 60 40 50 60 तेन्ना जणाल कसं आसा तांकां इच्छा आसा इच्छी नातील ना जना केन्नाय इच्छा आसा की म्हाका देवाल विशय कळका जाल्यार ते येवचेक ते हे 3 गुण आसा पळय प्रकृतींत आसचे ते ताणता आतां नाका आतां विंगड कसले पळोवया आतां नाल्यार ते मॅच आसा ते पळोवया आमकां जालें म्हण जाल्यार मिस आयल्यात की म्हूण पळोवया म्हणटाचे आमी तेंची सांगतना आमकां दिसू पुरो ना बा तशी काय ना बा आमकां इच्छा आसल्यार मात्र न्हू आमी पळयताची म्हणलें जाल्यार हे 3 गुण वैरी सकल वच मितीन ताचे डिफरन्स आसचे जाल्यार 20-25 जण बघतात आनी केन्नाय श्रवण करूंक प्रयास करताची सत्वगुणाचे आशिल्ले भितर व्हड उदाहरण ते आमकां 3 एग्जाम्पल्स वैरी ह्या विशयांत चर्चा करूंक येवची 30 मिनिटांत प्रयास करता परमपूज्य भक्तिरसामृत स्वामी महाराजाला सिरीज आसा ह्या 3 विशया वयरी आनी अति सुंदर जावन महाराजान मस्त उदाहरण दिल्लेलें आसा तातूंत 3 हेजी विशय आजी चर्चा करतना पळोवया आमकां सुरवेरचे विशय कसो म्हळ्यार धोरी दोर म्हळ्यार आयकलां की बांदचे दोर ताका कंपेर केलेलो आसा ह्या 3 गुणाक तातूंत सांगिल्लें आसा कसो म्हळ्यार महाराजान एक रजोगुण व्यक्तीक ते धोरीचे दिगाई भारी उणी आसता म्हणून सॉरी तमोगुण व्यक्तीक रजोगुणी व्यक्ती आनी चिक्की होड आसता जाल्यार सत्वगुण व्यक्तीक ते धोरी दिग आसता इत्तिमितीन दिगसाणी विशयी चर्चा करता आसताचे आमकां दिसतले आमी
जन्म घेतले आमगेल प्रारब्ध मितीन आवशिलेकन की येंची अम्माలని अन्नाला पूत जावन येता म्हणाले आम्ही प्लॅन काय करनी तश प्लॅन करू जाल्यार आमी सांगू पुरो हांव अंबानील पूत जावन येता नाही जाल्यार ट्रंपाल पूत जावन येता म्हणसर सांगू पुरोचे आमी जाल्यार आमगेल कंट्रोलान ना कोणाले पूत जावचे कोणाला धूव जावचे म्हणाल आमगेल कंट्रोलान ना ते आमगेल प्रारब्ध नसीब भाग्य म्हणटाची तशीची अनेक वस्तस कसं म्हणल्यार आमगेल प्रयास ते प्रयास कोण करचे ते जीवाक हे भौतिक जगतांत येईल जीव कसं आसा फ्री विल म्हणलेलं आसा तेगेले स्व इच्छा अशी करूं येता तशी करूं येता म्हणलेलें त्या इच्छे मितीन ताका प्रयास करूंकय जाता प्रयास उणी करूंकय जाता तेंकां आमकां दिसूं पुरो एक व्यक्ती तमोगुण आसतना एक पिवडो केन्नाय कसं करता पिवन खंय 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 पोवन आसता ताका त्या तमोगुण व्यक्तीक तागेल प्रारब्ध की प्रयास मुख्य दोन्ही आसता इत्त मितीन दोन्ही आसता तो प्रारब्ध मितीन फुडली जन्मांत कसली चुकी कोरून तमोगुणा लेवलार आशिल्ले मितीन ताका असलो एक जन्म मेळ्ळा केन्नाय पिवन कोरून आसता थंय हांगा पोवन आसता जाल्यार ताका दिसता पुरो तातल्या निमगोन पळय तूं कशें आसा रावता म्हळ्यार हांव समज बा म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना म्हणटा तो जाल्यार तातले एक इच्छा आसा कसं जाल्यार तागेले फ्री विल ताका प्रयास करूं येता त्या प्रयासा मितीन तो एका पंत वयर वता रजोगुणांत येता जेव्हा तमोगुणांत वचून सत्वगुणाय येता ना म्हणजे जाल्यार तशीच तमोगुणांत राबयत ताका तेंची अनेक उदाहरण दिलेले आसता न्ही की विमानाचे अड्डा एअरपोर्टा कंपेर केलेले आसता न्ही एअरपोर्टा वचके जाल्यार आमकां फस्ट इम्पॉर्टंट कसं जाय एरोप्लेनार वचका जाल्यार एक टिकेट घेवका न्हय ते टिकेट सुरवेरी घेवन आमी प्लॅन करून आसताची की हांव ह्या फ्लायटान तूं हे दीस वता म्हणलें ते टिकेट घेतले मात्र पूर्व पावना टिकेट घेवन मुगेल घरा वयर राबल्यार हांव एअरप्लेन मुगेल म्हाका व्हरता ना ताका आमकां सीदा फस्ट एअरपोर्टा वचका एअरपोर्टा वचून चमकला पूर्व एअरपोर्टा देवल्या पूर्व पावना एअरपोर्टा वचून थंयची कसं सकट नॉर्म्स आसा ते क्लियरिंग आसता थंय तुगून ते टिकेट दाखोवन पास करता ते ताजे नंतर तांणी आमकां एअरक्राफ्टा चडयताची हांगा एअरपोर्टाक आमकां पळयत उदाहरण व्हेरी वेग जावन उदाहरण दिलेलें कसं म्हळ्यार सत्वगुण अशें दिलेलें आसा तेंची विंगड जागेर येता आमी सुरवेर सांगलें टिकेट काण आमगेले घरा वयर राबल्याची रजगुण आशिल्ले हांव राबिल कडेन एरोप्लेन येवका म्हळ्यार येतवे येना नाल्यार घरा तो घरा बिलकूल आयलो म्हळ्यार तशें येना आमी एक जागेर वचून राबल्या मात्र ते येता आनी ते एअरपोर्टा वचके ते सत्वगुणाक एअरपोर्टाक कंपेर केलेलें आसा ताजी प्रोसिजर्स पुरो आशिल्ले कशें कंपेर केला म्हळ्यार ताका भक्ती मार्ग कंपेर केला ते प्रोसिजर्स पुरो फॉलो करून क्लियर जाले म्हण जाल्यार एअरक्राफ्टा बस करायताची कशी तुकाराम महाराजाक आनी ध्रुव महाराजाक विष्णू लोकांत व्हेल्लेले कशी चमकल्ले तांणी विष्णू लोकांत सीदा ध्रुव महाराजान यमराजाल माथ्यार पांय दवरून ते विमानार चोवन सीदा तेगेले देह समेत विष्णू लोका चमकलेले आसा तशीच आमी हांगा पळयत हे पुरो नियम फॉलो केले म्हण जाल्यार आमकां प्लेनारी बस येता प्लेनार बसताची कुर्ले देवूंक म्हणलें जातवे जायना
ताजी नियमित जावन आशिल्ली जाग्यार पावता ना त्या प्लेन तो देंवता आनी थंय आमकां देंवी येता. तशीच आमी एक दोर इंतू बांदिले बरी सिरकून पडल्याची ह्या जगतांत. ह्या दोरी आमकां भायर सोडना. आमगेले दिगायेंत होंदून आसा ते दोरींतू आमकां तमोगुणांत आस की रजोगुणांत आस की सत्वगुणांत आस की म्हणाले. सत्वगुणांतू आशिल्ली एक व्यक्ती कशी आसता म्हळ्यार शेअर करूंक पळयता आसा स्क्रीन. दिसता की वै प्रभुजी दिसता. ಅಂತೂ तीनी फॅमिली कंपॅरिसन दिल्लेलं सत्वगुणांत आशिल्ले रजोगुणांत आशिल्ले आनी तमोगुणांत आशिल्ले. सुरवेरचे चित्रपट पळयले तांतू आन आनी चेडूं लायक एक आंगणांतू तेगेलितले पुस्तक पुरा वाजून चंद नमुने कसलेय वेजिटेरियन सकट खावन पीन तिलकरण स्वस्त जावन सत्वगुणांत आसा. दोनीच कंपेर केले म्हणजे केन्नाय बिझनेस दुड्डू मॅगझिन्स थंय हंग वच्चे करचे तंत आसाची. तिनी चित्रपट पळयले कळटा पिवनू कोरनू पुरा नमुन्याचे आलसपण आशिल्ले एक चित्र. तांत आमकां दिसता की कशी ते व्यक्ती आसता म्हणलें. आतां आमकां पळयत खंयची पोजिशनार आमी घाली येता म्हणलें तेन्ना आमकां दिसू पुरो सुरवेरचे सात्वीक फॅमिली जावन आशिल्ली भारी लायक तांतू जाल्यारय सात्वीक फॅमिली विशय कृष्ण सांगता आसा मुखार सोनू येंच अध्यायांतू की सत्वगुणांत आशिल्ली मी ती मात्र पावना. ताजी वैरी वचूंक आमी पळोवका म्हळ्यार सत्वगुणांतू स्लो प्रोसेस आसचे मुखार सोन वचूंक म्हणलें कृष्ण सांगता आसा. ಅಂತೂ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ आणि तमोगुण कॅटेगरी सांगिल्ले आसा. मृगाक कंपेर केले म्हणले जाल्यार सत्वगुणांतू गाय, रजोगुणांतू वागू सिंहू, मागीर तमोगुणांतू मंकड, सत्वगुणा टायमींग सकाळी फूड बाकीची पुरा फलपल्ली जाताची सकाळ तुकून संजिताय रजोगुणांत आसताची दुड्डू करच्यांतू कसले ऍक्टिव्हिटी करच्यांतू थंय हंग वच्च्यांतू. आणि तमोगुणांत कशें येता आसा रात येता आसा इत म्हळ्यार मस्त वेळ आमी पळयत कलियुगांतू प्रत्येक जावन आमी नायट लायफ म्हळ्यार वर्ड यूज करचें पळयला आतां जनरेशनांतू. वॉट इज द नायट लायफ देर म्हळ्यार खंयचे गांवांत निमगेले फुडले सन्न गांवां सकट विलेजांत पुरा नायट लायफ म्हळ्यार वस्तू ना तांकां. सांजे 6 घंटा 7 घंटा जेल म्हणजे जाल्ली मागीर सीदा न्हिदोन उठोन सकाळी फलपल उठोवचें मेळटा न्ही 3-4 घंट्याक मागीर तांगेले ऍक्टिव्हिटीज उरचे वचचे जाल्यार कलियुगांतू तमोगुणाचे प्रभाव आशिल्ली मी तिना नायट लायफ म्हळ्यार भयंकर इम्पॉर्टन्स दिताची. तशीच जागेंत तूं सांगिल्लें आसा की वनाक सत्वगुणांत कॅटेगरीन घाल्लेलो आसा. तमोगुणांतू बार्स तसलसट जागो फुड्सांतू फ्रूट ग्रेन्स वेजिटेबल्स सत्वगुणांत घाल्लेलो आसा. आनी रजोगुणांतू तिख आसचे नाल्यार मिरची आसचे नाल्यार सॉल्टी आसचे नाल्यार पंजड जावन आसची वस्तू. तमोगुणांतू जळके मांसाहार लिक्कर सगळं त्या कॅटेगरींत येता आसा. सत्वगुणांतू वर्शीप येता आसा देवी देवता तांगेले प्रार्थना करचे. आनी रजोगुणांतू पॉवरफुल जावन आशिल्ले व्यक्तीक प्रार्थना करचे. आमी मस्त पळयला आतां कलियुगांत मस्त दिसता आमकां ते एक व्यक्ती म्हाका आसताची मस्त प्रार्थना करून हें करून म्हणून. आनी तांतू कसले एक एडवांटेज आसा वताले जणाक मस्त नमुने रेस्ट्रिक्शन ना हें करका तें करका म्हणलें ना. मेडिटेशन म्हळ्यार नावारी कसले नाल्यार नावार त्या व्यक्तीले
मागशी पोण आसताचे आमी तमोगुणान कसं असताची भूत प्रेत मस्त कडेन पळोवचें पळय गांवचे मस्त आमी आयकलेलें आसता भूत प्रेताक प्रार्थना करचे सकड त्या केल्यार राबतले ताका पळय शनी दश आसा ते बुत्ता प्रार्थना केल्यार राबता म्हणलें सड सांगून बुत्ता प्रार्थना करूंक सड वताची सो त्या तमोगुणांत उदाहरण म्हणलें आमकां हांगा पळोवयात ह्या तीन गुणाक अति सुंदर जावन परमपूज्य भक्ती रसामृत स्वामी महाराजान उदाहरण दिल्लें आसा की हे तीन इम्पॉर्टंट कलर्स असके ट्राय कलर म्हणटाची सायंटिफिकली बुक्स वाजील जणांक कळू पुरो येल्लो ब्लू अँड रेड मेन जावन तीन कलर तुमकां गूगल केल्यार पळयल्यार कळटा ट्राय कलर म्हणाले आतां गूगल करूच नाका आतां आयकल्यार पुरो ते ट्राय कलर समितीन बाकी पूरा विब्ज्योर म्हणाल्यार सानस्तना आयकून आसका चेडूं शिकयता जेवो पूरा नमुन्याचे वायलेट इंडिगो ते पूरा कलर्साचे पूरा नमुने कलर मिक्स आसा ह्या तिनान तुका नेवचे म्हणलेलें आसा तशीची कंपेर केलेलें आसा हे तिनी ट्राय कलरा वरी तीन गुणाक रजोगुण तमोगुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुणाक आनी आमी सुरवेर सांगिल्ले वरी एक व्यक्तीलंतू ताजी चड उणें आमकां दिसता ह्या व्यक्ती मोर रजोगुणांत आसा ह्या व्यक्ती तमोगुणांत आसा ह्या व्यक्ती सत्वगुणांत आसा आमी गांवांत आमी उलयतना पंचायती करतना आयकुचें पुरो पळय तो भारी लायक मनीस रे तो एक चूर पिना खायना हें करना तें करना केन्नाय सत्य सांगून चंद करून वचून आसा तागेल वर जेव करा म्हणटाची तशीच अन्याकलेले विशय कसले सांगता कसं आसा केन्नाय ताका दुड्डू आमाक्षी आसा मनीस लायक रे जाल्यार दुड्डू आमाक्षी नाल्यार हें जावका तें जावका म्हण किरकिरी करता आसता जाल्यार मनीस लायक ताची रजोगुणांत तूं आशिल्ले कॅटेगरीक तो पळय केन्नाय सूर पिवन तई हांगा पोण आसता ताका खबर वचूं नाका म्हूण सांगून आमी तमोगुणाकय कंपेर करून सांगतले आसताची तशीच 18 अध्यायांतू 40वां श्लोकांतू सांगतास की श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यान ताजे अर्थ दिल्लेलो आसा देर इज नो बीइंग एक्झिस्टिंग आयदर हियर or among the demigods in the higher planetary system which is free from three modes born of material nature तीनी भौतिक गुणाचे अंत तुकून खंयचेय व्यक्ती ते देवता जावो व्यक्ती जावो भुंयत जावो जावं वयर आशिल्ले खंयचे प्लॅनेटरी सिस्टमान जावो भूभुवर ब्रह्मलोकांतू पूरा प्लॅनेटरी सिस्टम सांगताय ह्या तिनी नमुन्याचे गुण आसताची म्हणलेलें आसा न तद अस्ति पृथ्व्यां वा दिवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्ता म्याद एभि स्यात् त्रिभिर्गुणै तेंची कोणाकय अंतकून भायर येवचें जायना म्हणलेलें हांगा 18 अध्यायांचो 40व्या श्लोकान सांगता आसाची कृष्णूची अर्जुनाक सांगून दिता आसा आमी आनी एक अति सुंदर चर्चे महाभारतांतू भीष्मदेवालानी युधिष्ठिर महाराजाला चर्चे आसा ह्या तीन गुणा विशयांतू तांतू तीन गुणा विशयांतू सांगताना कसं सांगता म्हळ्यार भीष्मदेव ने युधिष्ठिर महाराज निमगयता की एक व्यक्ती जीव या प्रपंचान देताची ताका किती मितीन मरण म्हळ्यार ताका कुकुशी ना ताका जीव म्हळ्यार आशिल्ले भितर होड जावन ताका किती दिसचे जन्म घेताची म्हूण ताका उत्तर जावन भीष्मदेव सांगता आसा पळय महाभारतांत अशी काणी आहे की व्यासदेव द्वैपायन व्यासदेव एक पंता चमकून वतना ताका एक कीड दिसता
ते किडो नेल्यार पळयतना ते किडो उगी 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 करून तोंड मुखार करता आसा ताजी आंग मुखार करता आसा कशीपणी उगी उगी वच्चू पळयता आसा चोरन 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 तेन्ना व्यासदेव निमगे येता अरे तू कसं करत रे इतली धांवन धांवन खंय वतास तू तेन्ना कीड म्हणटा की पळय म्हाका धूर्तुको न्हू मुनिवर्या शब्द ऐकता आसा की एक बैला गाडी येता आसा म्हणून त्या बैला गाडीन तूं जणान बशीन उरलोचे म्हाका आयकता आसा हांव मुगेलें जीवन रक्षण करूंक धांवता आसा जाल्यार तितले प्रयत्न करता आसा म्हळ्यार फक्कन जेव त्या बैला गाडी मुळा पळोवन मुगेले जीव त्याग जाले रे तेन्ना व्यासदेव निमगे येता अरे तू एक कीड न्हय फक्कन जेव तू मुळा पळोवन मोरून गेल्ली म्हूण जाल्यार तू कसं जाता येवची जन्म भारी लायक जन्म मेळटा वैरची जन्मान तू वैरची लोकांत तू तुका अति सुंदर जावन इंद्रिय तृप्ती करूं येता हांगा तू कसो मेळटा तुका कसलें कळना न्हू तुका थंय चमकले री पळय तुगेल्या कान्नान आयकूं येता चांग चांग खाण खावं येता संभोग करूं येता मस्त नमुन्याचे व्यवहार करूं येता आमकां तू भुंयन तू आमकां लायक लायक खाणा येता तशें म्हणटा आनीकय वयर लोकांत चमकले री इंद्र लोकांत तू ना म्हणजे जाल्यार री पितर लोकांत तू वयर वयर चमकले आनीकय लायक लायक फॅसिलिटीज आसता जाल्यार त्या फॅसिलिटीज कशी आसा एक प्रिसन कसं ताका म्हणटा जेल आसा कोण आनी एक जेल वच्चेशें आसा एकाक जेलान तूं बांदून घाल काळो कुपूर आसता व्हडड्ड पॉलिटिशियन्सा जेला घालतना कशें आसता भितर बांदून घालनासता जाल्यार एसी दिताची ताका पुरा फॅसिलिटीज दिताची तेंची हे भौतीक जगत त्या मुळा आशिल्ल जग भुमी तोग आशिल्ल्या पाताळ लोक जेवो ताची तोग आशिल्ले लोक जेवो थंय यातना योनीस म्हणटाची श्रीमद भागवतान तांच्यान चर्चा आसा तशीच वयरच्यान तूं सुख पावचे स्वर्गलोक सिद्धलोक ब्रह्मलोक ते पुरान तूं आनीकय लायक फॅसिलिटीज आसता तेन्ना व्यासदेव सांगता तुका थंय वयर चमकल म्हणजे जाल्यार भारी लायक न्हू कितें कश्ट भोगता आसा म्हणून तेन्ना किडो व्यासदेवाला सांगता मुनिवर्या तुमकां पुरा गोत्त आसा जाल्यार हांव उत्तर दिवचे प्रयत्न करता आसा की म्हाका मुगेल जीव अति प्रिय आनी देवान म्हाका हें शरीर दिल्लेलें आसा ह्या शरिरान तूं कितली संतुश्टी आसा कितली यातन आसा म्हळ्यार म्हाका गोत्त आसा तेंची ते गोत्त शिल्मितीन ताजे काय भायर म्हाका कसलें गोत्त ना तेंची म्हाका हें देह भारी प्रिय म्हळ्यार मुनिवर्या सांगता तशीच आमकां दिसो पुरो आमगेल जीवन हें तशीच न्हय आमी एक लेखताची ब्राह्मण कुलांत जन्म घेतिल्लो आसा GSP कम्युनिटीन तूं आमकां मस्त नियम आसा ते नियम पुरा फॉलो एकाक पण करताची एकाक पण करनाची आमकां कशी जाय तशी करताची तेन्ना आमी लेख पुरो हें जीवन भारी लायकाची म्हाका अशी पुरो म्हळ्यार आमकां दिसो पुरो तुम्ही अनेक काणी ऐकून आसता श्रीमद भागवतमान तो शिला प्रभुपाद स्वामीन मस्त पण सांगितलं असतं त्या काणी की इंद्रदेवाला इंद्राक एक पंता शाप मिळता डुक्कर जावन जन्म घेवचे का त्या डुक्करा देहांतू इंद्रो भारी कुशेर असता तेन्ना नारद मुनीन नपोवचे आसा पळय इंद्रा तुगेल्या अंगाचे टायम जाल्ले डुकरा शरिरान तूं उगयो वची आमकां मातशी इंद्रलोकांत तूं तेन्ना इंद्रदेव सांगता डुकरा रुपार आशिल्ले सगळे बायले चरडूं पुरो आसा ते ताका म्हणटा म्हाका पळय हांगा पुरो मुगेले बायल पळय म्हाका सेव करता आसा चरडूं पळय क्वाय 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 कोर म्हाका आपयता आसाची तेंच म्हाका सूख म्हूण दिसता हांवें थंय इंद्रलोकांत तूं कडेरी नारद मुनीन ताका मारून ताका
मत्ती कट कोरनु पप्पनोरू अस इंद्रलोकांत थई तेकल शापाचे टाइम जाल्ले तो आता इमिडिएटली इंद्रलोक येऊ का म्हण सांगून या इतिमितीन जत अस मायाचे तिनी गुणा मितीन मायाचे प्रभाव आशिल मितीन इंद्रदेवाक तशी दिसता अस तशीच हांगा आमी किडेल विशय सांगिल्ले आसा ते किड्यान मागीर सांगू अस व्यासदेवा लेगी कळ्ळें म्हाका इत्ती मितीन हे जीव मेळल म्हणून म्हाका तुडगास येता अस तुमगेली कृपा मितीन हांव भारी एक वायट व्यापारी जावन आशिल्लो फुडली जल्मांत कसले लायक काम हांव करनाशिल्लो केन्ना पळयल्यार कोपिश्ट जावन जणां उपद्र दिवन वायट वायट अक्षर उलोवन कोणा लेगीत चंद जावन उरले नातिले वायट वायट शब्द सांगून आतां ताका पण दिसू पुरो तुमकां आमी मस्तपंत कलियुगांत एस्पेशली सिटीसांत वतना आमी आयकुचे पुरो वायट वायट शब्द उलयत म्हणल्यार होडी जण म्हण दिसता तेंचे रडूंक कसो शिकता ते वायट अक्षर सांगूक शिकताची आनी तांगेले ते वर्ड्सांत सेंटेन्सांत ते वायट अक्षर यूज करताची ते अन्यकले तशी यूज करता तांणी लेखता कसं म्हणा होड मनीस जाल्लो तशी वायट अक्षर यूज केले री म्हणून तांकां ते किडो फुडली जन्मा विशय सांगता अस की हांव वायट अक्षर पुरो सांगता आशिल्लो आनी कोणा लेगीत चंद जावन उरले नाशिल्लो केन्नाय दुड्डू 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 म्हणल्यार मातशी पडता आशिल्लो आनी कोणालेय दुड्ड घेतली म्हण जाल्यार म्हाका मातशी दिवची म्हणल्यार मन ना आशिल्लें आनी कसल चुकी करता म्हणल्यार म्हाका गोत नाशिल्लें ताजे मितीन म्हाका ह्या जन्मांत कीड जावन हांव आयला म्हणल्यार जालेरी आत्ता म्हाका उडगास येतास की दोनी लायक कार्य हांव केल्ला एक हांव म्हगेले अम्माले रक्षण करून तिका चांग करून मोरचिताय पळयला दोन्हीचे एक पंता एकू पटी मिगेल घरकडे एक ब्राह्मण येईल अस तो अतिथी जावन येईल अस त्या वेळारी त्या ब्राह्मणाक हांव सत्कार करून लायक नमुनेर पळोवन ताका स्वीकार केला केन्नाय हांव ब्राह्मण म्हळ्यार घरकडे आपोवचें ना अतिथी म्हळ्यार आपोवचें ना जाल्यार ह्या अवसरांत हांव तांकां लायक कोण सेव केलेलो आसा म्हणल्यार सांगता ते किडो ताजे मितीन म्हाका हे जन्मांत तुमकां पळोवचें एक अवसर मेळ्ळे आनी तशीच म्हाका मुखार सून लायक एक जन्म मेळटा म्हणल्यार खंडीत जाल्ले असो एक पाठ शिकील मितीन हे किडे देहारी म्हणून ते किडे सांगता आमी तेन्ना भीष्मदेव सांगून दित मागीर युधिष्ठिराक पळय कळ्ळी वय तुका तिनी गुणाचे मितीन प्रभाव एक भौतीक व्यक्ती वयरी कशी एफेक्ट जाता म्हणल्यार ह्या उदाहरणांत कळ्ळी वय म्हूण सांगून निमगे येता भीष्मदेव युधिष्ठीर महाराजाक युधिष्ठीर महाराजा दिसता पळय कशी सांगिल्लें म्हूण पळय जाल्यार अंत तुकून कशी भायर येवचें म्हणल्यार ह्या अध्यायांत आमकां कृष्ण सांगून दिता आसा कसो सांगता म्हळ्यार श्रीला प्रभुपाद स्वामीन तुमी पळोवन आसका तांगेले जिवनांत शुद्ध सत्व गुणाकय वैरी आशिल्ल्या स्टँडर्डार तांणी तांगेलें जीवन चलयलेलें आसा ते कशें जीवन चलयलें तांणी केन्नाय देवाले कार्य सकड कोरून हांव एक स्क्रीन शेअर करूंक प्रयत्न करता सो दॅट दिसता की ना प्रभुजी दोच मटाने आत दिसता थँक्यू यांतू स्पिरिच्युअल रियलायझेशन म्हळ्यार आमकां पळयता की सॉरी केन्ना कशी करता म्हळ्यार केन्नाय
शुद्ध सत्व ಅಂತ ಶಿಲ್ಜಣ ತಿಲಕ್ ಸಡ್ಗಾಲ್ನು ಕೃಷ್ಣಾಕ ಕೆದ್ನಾಯ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕೋರ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಚುನು प्रसादम नंता विंगड कसलंय घ्यायना तिले साक्षाल पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्णाल भक्ती कोरणाशील व्यक्तीक शुद्ध सत्व म्हणाला कॅटेगरींतू सांगताची ते आम्ही श्रीला प्रभुपाद स्वामीले जीवन चरित्रांत पळोवन का त्यांनी केदनाय ತಂಗೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಅಂದು ಕೃಷ್ಣಾಕ नमस्कार कोरनु प्रार्थना कोरून असताची आशिले भितर कष्ट कसं म्हणलं री सत्वगुणा व्यक्ती तांका भक्तीन देवचेक भारी कष्ट असता सात्विक जेवण म्हणल्यार कशी असता म्हणल्यार आता फॉर एग्जाम्पल फिलॉसफर्स पॉयट्स भारी लायक असता तांगेल बिहेवियर तांगेल काम तांणी करची खंयचेय चूक आसना तांगेलांतू भक्ती येवचेक भारी कष्ट ते व्यक्ती लायक कार्य करताची दान दिताची धर्म करताची पूरा करताची तांणी म्हणता कसं म्हळ्यार भक्तीन तेव्हा म्हणटा तांणी कसं म्हणताची पूरा म्हाका आराम आसा हांव केल्लेलो पुरा सम आसा म्हाका येतोळ कश्ट येयनी म्हगेल चेडू चांग पोसिशनार आसा बायल लायक नमुनार आसा म्हाका येदोळ कांय कश्ट ना म्हाका इतली पुरो म्हणटा तांणी तेंची सत्वगुणाक आशिल्ल्या जणाक येवचेंतू थोडे कष्ट असता तेंची तमोगुणांत आनी रजोगुणांत आशिल्ली व्यक्ती कसं असता ते कष्ट येतना कशी पुणी कोरनु कोणचेय भक्ता तांगेले ಒಟ್ಟು मेळ्ळी म्हूण जाल्यार ते कष्टा मितीन तांणी भक्तींतू मुखार सुनेवच्याक सुलभ असता इति मितीन या सांगता आसा श्रीला प्रभुपाद स्वामीन अमेरिका वतना एकलो पुणी तांचो सत्वगुण आशिल्लो व्यक्ती नाशिल्लो सुरवेरी पुरा जण सूर पिवन की खंयचे ड्रग्स घेवन की 4 नियमों का उल्लंघन खोरनु पूरा नमुने काम करता आशिल्ल्याची जाल्यार एक भक्ता मितीन तांणी कसं केल्ले तांगेल त्या संघा मितीन ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ್ ಆಂದೋಲನಾಂತೂ ತಾನಿ ಮುಖಾರ್ ಸಿಲ್ಲಾची उदाहरणाक श्रीला प्रभुपाद स्वामींना तांकां केदनाय प्रसाद दिवन लायक नमुन्यार पळोवन तांकां प्रेम दिवन देवा वयर आकर्षण केल्लें तेंची भक्ता तांणी ह्या 4 नियमांका पालन करणारी व्यक्ती तमोगुणांत आणि रजोगुणांत आशिल्ली जीव कशी जाल्ली ती शुद्ध भक्ता तांणी जाल्ल्याची तेंची एक व्यक्तीक जीवाक रजोगुणांत असो तमोगुणांत असो सत्वगुणांत असो तांणी कशी पुणी कोरून भक्ती मार्गांत आयली म्हूण जाल्यार तांगेले जनन मरण हे चक्र तुकून तांणी भायर येवयत आणि सीधा वैकुंठ लोकांत जो गोलोक वृंदावनान सेव करूयत ताका केदनाय आमी कसं करका जाल तितले सत्वगुणांत आशिल्ले सिट्युएशनारी सत्वगुणां आशिल्ले जणा लोटू मूव करचे प्रयत्न करका आनी ताजे जोड कसं जोडसूं का भक्ती जोडसूं का ते भक्ती कशी जोडसूचे केदनाय कृष्णाला नाव काडचे कृष्णाल प्रार्थना करचे भजन करचे कृष्णाका ऑफर केल्लेले प्रसादू त्या वस्तू खावचे विंगड खायना तील पळोवचे तशी पुरा केल्ली म्हणजे रे आमकां मुखार सोनू जनन मरणातून भायर येवयत ह्या 3 गुणांकय वैरी परे जावन आमकां येवचेक जत्ता हाजी मितीन मात्र इति म्हणल्यार आमकां तुमी ह्या श्लोक आयकूनच पुरो देवी हांव ते शेअर करता फस्ट ह्या श्लोक सगळ्यांनी आयकूनच पुरो 7.14 7 अध्यायांतू 14 श्लोक देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते
मायामेतां तरन्ति ते. कसं म्हणलं अंग कृष्णानं? दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड, ये शक्ती ऊर्ज कसं ते हे ऊर्जान कसं असं तिन्ही गुण असं भौतिक जगताचे. कसं गुण ते? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. तक्का कशी भायर की इज डिफिकल्ट टू ओवरकम. सुलभ आहे तुमक भायर येवचे जायना म्हणून कोण सांगता असं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सांगता असं. मागीर आमी लेकू बरो हांव कोर न्हू मिगेल प्रयासा मितीन हांव सत्वगुणांत वत्ता म्हणून जायना. कृष्ण सांगता असं जायना म्हणून इज डिफिकल्ट. दुरत्यया माया दुरत्यया दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया. मिगेले ये शक्ती तुकुनु भायर येवचेक सुलभ नाही. कशी सुलभ जावचे म्हळ्यार लास्ट लायनांत कृष्ण सांगता माया एतां तरन्ति ते. कशें केदना माम एव ये प्रपद्यन्ते. केदना येता माम एव ये प्रपद्यन्ते. त्या व्यक्ती केदना त्या जीव केदना प्रपद्यन्ते मक्का शरण घेता तेदना या तिन्ही गुणाचे भौतिक गुणाचे वैरी ताका वचूं जाता म्हणून कृष्ण या श्लोकान सांगता असं. अति सुंदर ये एक श्लोक अनेक असं श्रीमद भागवत म्हणतो ते जस्ट शेअर करता. श्रीला प्रभुपाद स्वामी ने तुमको पूरा गुर्तशील श्लोक है. इति म्हळ्यार केदना शनिवारचे क्लास तुम्ही ऐकताच की त्या शनिवारच्या क्लासान तू एंडान तू मस्त पंता या भजन म्हणता तुम्ही. स्क्रीनवर दिसतास की आता वै प्रभुजी दिसता. या श्रीला प्रभुपाद स्वामीनं जलदूतांत वत्ताना म्हणलेलं असं एवं जनं निपततं प्रभवाहि कूपे कामाभिकामम् अनुय प्रपन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरसिना भगवन् गृणीतः सोहं कथां नु विसर्जे तव भृत्य सेवाम. कोणी ट्राय करताच की है एवं जनम निपतितम. हरे कृष्ण प्रभुजी. दंडवत प्रणाम. एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुय प्रपन् प्रसंगात् कृत्वात्मसा सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोहं कथं नो विसृजे तव भृत्य सेवाम. हरे कृष्ण. या श्लोकान तू आमकां कसं मना करून घेऊयात तीन गुणा तुकून आशिल्ल्यान तू श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यानं जलदूता वत्ताना सुरवेर सांगूस की कृष्ण तव पुण्य हबे बाय. कृष्णाले कृपा मितीन मात्र आवा असं लेख प्रचार करू प्रयत्न करतस देवा म्हणून सांगून मागून घेतस. श्रीमती राधाराणी कृपानं आ मुखारसून वतस. आणि या श्लोक इथे सांगले या श्लोकान सांगतासची की मिगेले प्रल्हाद महाराज सांगतास नरसिंहदेवाला की देवा नरसिंहदेवा हांव दीव ओडशी लेख भायन तू
जणा मितीन जणाल वाक्य ऐकून तंतूच पडत आशिलो म्हाका मस्त भौतीक इच्छा आशिल्ले एक नंतर एक वयर येताच देवा म्हाका ते कंट्रोल करूं जायना देवा हांव कसं करची देवा म्हण सांगून फर्स्ट लायनान सांगता आसा तेदना कसं केल्लें देवानं दैवी अशा गुणामयन तूं प्रपद्यंते म्हणलेलं आसा म्हाका कोण शरण घेता ताका तागेले त्या 3 गुणां वयर तुकून भायर येता म्हणून हांगा कसं सांगतास प्रल्हाद महाराज तेदना देवा तूं म्हाका दाखोवन दिल्लें कोणाक नारद मुनी दाखोवन दिल्लें इत्तिमितीन दाखोवन दिल्लें म्हाका शिष्य जावन स्वीकार करूंक नारद मुनी शिष्य हांव तेंची फर्स्ट म्हाका कसले एक दैवीक अवस्था दिल्लेले का गुरुले आज्ञा ऐकुचे का फर्स्ट सेव करूंक हांव तयार आसा म्हणून हाऊ कॅन आय एवर लीव द सर्वीस ऑफ युअर सर्वंट देवाल ते भक्त जावन आशिल्ले नारद मुनीकत कृष्णा तुगेले भक्त जावन आशिल्ले नारद मुनीक सोडूं हांव कशी वच्चें त्या गुरून म्हाका आज्ञा दिल्लेलो आसा सांगून दिल्लेलो आसा कशी हे भौतीक जगतातून जनन मरण चक्रातून भायर येवका म्हूण सांगून दिल्लेलो आसा देवा म्हूण सांगून प्रार्थना करता आसा प्रल्हाद महाराज तेंची श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यान जलदूता वतन कृष्ण भावनामृत आंदोलन सुरू करचे फुडें तांकां दिशिल्ले हे श्लोक सांगता म्हणून तांणी आमकां सांगून दिल्लेलो आसा तशीच आमी प्रयत्न केलेलो आसा की एक गुरुला अनुग्रहारी खंयचे भक्ताल अनुग्रहारी इत्तिमितीन ते कमिटमेंट आमकां जाय कोणाला येद्राक ना म्हण जाल्यार आमी चुकी करताची ना म्हण जाल्यार आमी भक्त संघांत आसनाची भायरची खंयच्याय संघांत आसताची आमकां मस्त नमुने आनंद न्ही जाल्यार तृप्ती येवचें पुरो जाल्यार भक्त संघ आशिल्लो तसल तृप्ती भायर खंयच आमकां येना आमी भक्तालोट आसून गुरुल आज्ञा स्वीकार करून संघांत आसून केन्नाय देवाल पांय पडले करून तांगेल प्रसाद देवा ऑफर केलेलो प्रसाद खावन जप करून मुखार सिलेरी कशी पुणी करून ह्या जन्मान न्हय जाल्यार येवच्या जल्मान पुणी आमी मागशी गोलोक वृंदावनांत जेव वैकुंठा वचेत हांगा हांव कथाक विराम दिता हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आमी सुरवेर चर्चा केलेलो आसा भक्ती परमपूज्य भक्तिरसामृत स्वामी महाराज ह्या पुस्तकांत बेसिक्स ऑफ भगवत गीता तांगेलेच लेक्चरांतून कळलेलो आसा की दोरीच विशय चर्चा केल्ले कशी दोरी कंपेर केली म्हणून आमी तिनी गुणाक तदनंतर एअरपोर्टाचे ताका सात्विक गुणांत कंपेर करून ताजे उदाहरण घेवचें पळयलें महाभारतातून भीष्मदेवाल आनी युधिष्ठिर महाराजाल चर्चे विशय द्वैपायन उनिल्या किडे पळयले ताजे विशय चर्चा केल्ले आनी कडेरी श्रीमद भागवतमातून श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यान आमकां प्रल्हाद महाराजाल आनी नरसिंहदेवाल आशिल्ले ते प्रार्थने आमी एंड केलेलो आसा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय ओट यू माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी अनंत धन्यवाद प्रभुजी तुम्हारी चंदकोन एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स दिन एक्सप्लेन केलेले आसा 3 गुणा विशयी कशी ते आमकां इफेक्ट जाता कशी अंतुलान भायर येवयात तुम्ही एंड ऑफ द सेशन तुम्ही त्याची समरी सांगले सो वापस सांगना समरी समरी सांगता जाल्यार सांगता प्रभुजी तुम्ही सांगले ते लास्टाक सांगतो सांगयात मात सांग कोणाकी क्वेश्चन्स नेमकूच आसला नेमकी आता कोणाकी कसले क्वेश्चन्स आसू
काय क्वेश्चन्स ना